आज सकाळी CCPन अचानक मार्केट बंद केलें. एक म्हणजे जे फ्रुट्स आणि व्हेजिटेबल वेंडर्स आशिल्ले तेंच्यांनी सकाळ फुडें मार्केटान गेले आनी तेंच्यांनी फ्रुट्स घेतले जे तांकां फ्रुट्स विकपाचे आशिल्ले. सकाळ फुडें जेन्ना तेंचे संक सुमार मार्केटान आयले तेन्ना गेट ओपन आशिल्ली मार्केटाची. तेंच्यांनी सगळी खरेदी केली. खरेदी केल्या उपरांत ते मार्केटान बसले आनी अचानक 10 सुमार मेयर आयलो आनी पुलीस आयले आनी तेंच्यांनी सांगलें की मार्केट बंद म्हणून. सो तांकां पुलीस सांगलें की तुमी आयनॉक्साची जी लेन आसा त्या रोडा कुशीक बसा म्हणून. सो तेंच्यांनी मार्केटांतलें सगळें सामान भायर काडलें आनी मागीर CCPन तांकां लॉक मारलें मार्केटाक आनी ते सगळे जाण भायर सामान विकपाक बसले. मागीर परतून पुलीस आयले आनी पुलिसान सांगलें की तुमकां हांगा बसपाक मेळचें ना, तुमी तुमच्या घरा वचा म्हणून. सो मेयरान आमकां रिजन अशें सांगलें की सकाळ फुडें जेन्ना मार्केट ओपन केलें तेन्ना सोशल डिस्टन्सींग अजिबात लोकांनी मेंटेन करूंक ना म्हणून तेंच्यांनी वेंडरांक सांगलें की तुमी मार्केट बंद करा म्हणून. सो आयजचो प्रॉब्लम असो इश्यू जालो की एक म्हणजे वेंडर्सांक खबर नासलें की बाबा आयज मार्केट बंद आसा काय ना तें. एक म्हणजे तांकां कोणाकूच सांगूंक ना की फाल्यां मार्केट बंद आसतलें म्हणून. तेंचो आयज जो माल घेतिल्लो तो सगळो पिड्ड्यार जालो. भाजी घेतिल्ली पिड्ड्यार जाली. तेंच्यांनी पुलिसांक रिक्वेस्ट केली, CCPक रिक्वेस्ट केली पूण कोणेच काय लास्ट मेरेन आयकूंक ना. सो फाल्यां अशें तांकां सांगपाक आयलां की फाल्यां एक वेळ तांकां आयनॉक्सा कुशीक एक मार्क करून दितले आनी थंय तांकां बसपाक दितले म्हणून. सेकंड जो इश्यू आशिल्लो तो म्हणजे आमी पळयलां की काल एक पॉलिटिकल एलिगेशन्स जाले की पॉलिटिकल पार्टीन एलिगेशन्स केले की प्रायवेट हॉस्पिटलांनी वॅक्सीन मेळटा म्हणून जे कोवॅक्सीन आसा आनी तेजो रेट चड आसा म्हणून. सो आयज डॉक्टर शेखर साळकारान ते क्लॅरिफिकेशन दिलां की पयलीं जे कोविशिल्ड आशिल्ले तांकां ते गव्हर्मेंट दिताले आनी गव्हर्मेंटाच्या PSC आनी हेल्थ सेंटर आहा बाकीची तांचे कडल्यान तांकां ते मेळटाले. सो ताचो तेन्ना रेट आशिल्लो 150 आनी सगळो तांकां रेट पडटालो 250. त्या खातीर तेन्ना 250 रेटान ते कोविशिल्ड अबाव 45 जे कोण एज आनी कोमॉर्बिडिटीज पेशंट तांकां दिताले. पूण आतां जे तेंच्यांनी कोवॅक्सीन हाडला ते सेंट्रल गव्हर्मेंटान ताचो रेट 150 दवरला. सो आनी ते प्रायवेट हॉस्पिटलांक तेजो 600 रुपया पडटा. सो तो सगळो जो कॉस्ट आसा तो जो तांकां हाडचें पडटा तांकां आपूण वचोन जें हाडचें पडटा तांकां मागीर स्टाफ लागता त्या खातीर तेजो रेट 1350 जाता. हें जालें हाचें वॅक्सिनाचें. आनी एक ICMRन एक न्यू गायडलायन्स काडला ती म्हणजे RT-PCR टेस्टा खातीर. तेंच्यांनी सांगलां की RT-PCR टेस्ट जे आमी इंडियेन जे चालू आसा इवन गोंयान जे चालू आसा लॅबोरेटरीचेर जी लॅबोरेटरी आसा तांचेर सद्या लोड पडपाक स्टार्ट जाल्लो आसा. खुबशे टेस्ट जावपाक लागले आसा आनी त्या खातीर रिपोर्ट मातशे लेट येवपाक लागिल्ले आसा आनी त्या खातीर पेशंट जे कोण पॉझिटीव आसा तेंचो रिपोर्ट लेट येयल्ल्या कारणान ते इन्फेक्शन चड वाडटा. सो तेंच्यांनी आतां एक न्यू गायडलायन्स काडल्या ते म्हणजे तेंच्यांनी सांगलां रॅपीड एंटिजन टेस्ट जेची कोणाची पॉझिटीव येतली तेची RT-PCR टेस्ट परतून करपाक येवची ना. पयलीं कशें आसतालें एंटिजन टेस्ट इवन पॉझिटीव आली तरी RT-PCR टेस्ट कन्फर्मेशन करपा खातीर करताले. सो आतां तशें ना. एकदां एंटिजन टेस्ट जर पॉझिटीव आयली जाल्यार तेजी RT-PCR टेस्ट करपाक येवची ना. सेकंड थींग एकदां खंयचो एक मनीस जर सपोज पॉझिटीव RT-PCR टेस्ट तेची आयली काय परतून तेजी टेस्ट करपाक येवची ना. एकदां पॉझिटीव आयलो काय तो पॉझिटीव आसतलो आनी ताका कन्सिडर करपाक येता की तो पॉझिटीव म्हणून. थर्ड थींग होम आयसोलेशन आसता. जो पेशंट जो कोण कोवीड पॉझिटीव आसता जो होम आयसोलेशन आसता ताका 10 दीस जाल्या उपरांत ताका आनी परतून टेस्ट करपाक येवचो ना. तेजी परतून RT-PCR टेस्ट जावची ना. एक म्हणजे ताका 3 दीस जर जोर ना घरा कडेन आसून 10 दीस जाल्या उपरांत जाल्यार ताची टेस्ट करपाक येवचो ना. तो डायरेक्ट नेगेटीव म्हणून डिक्लेअर करपाक येतलो. दुसरें म्हटल्यार हेल्थी जो इंडिविज्युअल आतां आनी एक काल आमी एक पळयलां की पॉलिटिकल पार्टिजांनी एक डिमांड केला की भायल्या स्टेटींतल्यान कोणूय यो बॉर्डरीचेर तेजी टेस्ट जावपाक जाय RT-PCR टेस्ट म्हणून. पूण आतां हांच्यांनी सांगलां ICMRन सांगलां की अशें कोण हेल्थी इंडिविज्युअल जो ट्रॅवल करता दुसऱ्या स्टेटींनी जाल्यार दुसऱ्या स्टेटींतल्यान येता ताचो RT-PCR टेस्ट करपाक जायना. जर ताका जोर आसा जर ताका आनी कितें सिम्पटम्स आसा जाल्यार तुजी टेस्ट करपाची नाल्यार तरी टेस्ट करपाक येवची ना. आनी हें सगळें तेंच्यांनी केलां तें म्हणजे जेणे करून जो लोड जो लॅबोरेटरीचेर पडटा तो कमी जावपा खातीर. हॉस्पिटलान जेन्ना खंयचो पेशंट आसता आनी जो खूब टायम जातकीर तो बरो जाता आनी तेन्ना ताका डिस्चार्ज दिता तेन्ना तेजी RT-PCR टेस्ट करपाक येताली पयलीं. पूण आतां RT-PCR टेस्ट करनाका म्हणून सांगलें ताका डायरेक्ट डिस्चार्ज दिवपाक येतलो बरो जातकीर. सेकंड थींग जो कोण एंटिजन टेस्ट करता आनी सपोज ताका सिम्पटम्स आसा कितें जोर आसा जाल्यार कितें कोविडाचे सिम्पटम्स आसा आनी जर सपोज ताची टेस्ट एंटिजन नेगेटीव आयली जाल्यारूच तेची RT-PCR टेस्ट करची म्हणून ICMRन न्यू गायडलायन्सान सांगिल्लें आसा.